सास्टेन न्हू एक गजाल हांव क्लियर करता. तांदळा बद्दल जो अपप्रचार सुरू आसा पळय न्ही ताच्या बद्दल आमचो आत्तां सेक्रेटरी संजीत रॉड्रिगीज ताची प्रेस कॉन्फरन्स त्यांनी पणजेन दवरल्या. आज आमी तांदूळ मुद्दाम म्हणून सांगता म्हणून तो FDA कडेन आमकां विश्वास आशिल्लो, बट तरी सुद्दां लोकांचें समाधान जावपा जाय म्हणून FDA कडेन धाडलो आनी FDA कडेन तो चॅक केलो. खंयसरूच प्लास्टीकचो तांदूळ हो आसूच शकना. हे 100 with 10%. त्या खातीर उलयतल्यांनी बी भान दवरून उलोवचें आनी बरयतल्यांनी बी तेजेर पयलीं व्हेरीफाय करून बरोवचें हें म्हजें स्पश्ट मत आसा. कारण कन्फ्युजन लोकांच्या मदीं क्रिएट करचें न्ही. प्लास्टीकचो तांदूळ क्रिएट करपा खातीर जे पयशे तशेंच लागतले पळय न्हू ताच्या पेक्षा म्हाका दिसता तो बेश्टो तांदूळ रोयलो जाल्यार चड तांदूळ पिकतलो. फोर्टिफायड तांदूळ म्हणून जो तांदूळ जो आसा पळय न्ही हो स्पेशली प्रोटीन युक्त बाकीचे सगळे प्रिपेर्ड करता आनी तो जो आसा पळय न्ही एक बॅगात 1 किलो मिक्स करता. इट इज एन FCIची पॉलिसी म्हणून आमकां ते मिक्स केल्ल्या हितूर तो जो सामको क्लियर कट तांदूळ जो क्लियर दिसता तो फोर्टिफायड तांदूळ तो प्रोटीन युक्त ताका जे सगळे त्या खातीर तो म्हणजे 50 kgच्या बॅगान 1 किलो मिक्स करतात ते तितक्या प्रमाणात म्हणजे जे प्रोटीन्स विटामिन्स जे जाय आसता त्या खातीर तो रेडी केल्लो तांदूळ आसता. तो प्लास्टीकचो असो न्ही, तो इतर तांदळाच्या पेक्षा क्लियर दिसता, ताजी ट्रान्सपरन्सी आसता आनी हे म्हाका स्वता खबर आशिल्लें आनी हे FCIच्या गुदामांतल्यान एप्रूव जावनूच येता. त्या ती काही जाण जे म्हणजे आमदारूय हेका कशें बळी पडटा म्हणून म्हाका कळना, बेश्टेच लोकांक दाखयता प्लास्टीकचो तांदूळ म्हणून. त्या ती लोकांनी ह्या संभ्रमांत पडचें न्ही आनी अशा पद्दतीचो अपप्रचार आमदारांनी तरी करचो न्ही. नो डावट हांव मान्य करता की 1-2 तांदळाच्या पोतयांनी खंय तरी तांदळांत किडी मेळ्ळी ही हांव मान्य करता, एक्सेप्ट करता. हांव थंय ना म्हणचो ना. आमी ऑलरेडी सगळे रिजेक्टेड तांदूळ जे आसा पळय न्ही हे परत घेवपाक लायल्या आनी ते परत रिजेक्टेड ते रिप्लेसूय केल्या. ते थंय हांव ना म्हणटलो. थंय आमच्या हांवें त्या खातीर ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन आमच्या सगळ्या जे सुपरवायझर्स हे आसा ताका गुदामांनी वचून सगळे चॅक करा म्हटलां. एखाद्या तांदळाच्या पिशेंत कीड जावं शकता, हांव ते डिनाय करूं शकना. बट ते तांदूळ आमी सगळे रिप्लेस केल्या आनी खंयच्या जर रेशन शॉपान अशा पद्दतीचो तांदूळ पावलाय आसत जाल्यार तो तेंच्यांनी गुदामान व्हरून परत दिवचो, ताका परत दिवपाची तयारी आसा. ओके, त्या खातीर जो फक्त बाकीचे जे सगळे व्हडले खूब कितें मोठें जे करून दाखयतात त्या बद्दल प्लास्टीकचो तांदूळ खंयसरूच मार्केटान ना.